गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्या हालचालींक वेग आयला। राजभवनात शपथविधी सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा। गोविंद गावडे हांच्या बेजबाबदारपणाक लागून तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचो असो पक्षांतर्गत दबाव सध्याक मुख्यमंत्र्याचेर आसा। मजगती आदिवासी प्रेरणा दीस कार्यावळींत सरकाराचेर केल्ले टिकेविशीं कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे कडेन प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक चर्चा करतले। चर्चे उपरांतूच महत्वाचे निर्णय घेतले म्हूण प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईकान सकाळी गोमंतक टीव्हीक सांगिल्ले। प्रदेशाध्यक्षांच्या या विधानाक लागून दोगां मजगती जावपी चर्चेक महत्व आयला। मंत्री गोविंद गावडे हांचेर कारवाय जातली काय हे विशीं जनतेक बरीच उत्सुकताय आसा। हाका लागून दामू गोविंद हांचे चर्चे कडेन सगळ्यांचे लक्ष आसा। दुसरे वटेन बेरेस्तारा सांजे मिडियान फेररचने विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दिनासतना मुख्यमंत्र्या सयत गोविंद गावडेचे मौन। वादळा आदींची ही शांतताय काय म्हूण लोक म्हणपाक लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।